गोंयांत कायदो आणि सुवेवस्था राखप ही सध्याच्या भाजप सरकाराची जबाबदारी. पूण सध्या कोणाकच कायद्याचो भंय दिसना. कायदे मोडटा तेन्ना पुलीस FIR नोंद करपाक अनुमतात. दर्यादेग वाठारांनी जातल्या घडणुकांचेर नदर दवरप वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी. पूण गुन्यांवगारी गजालींकडेन आडनदर जाल्ली घडणूक मुखार येयल्या. पळयात. सध्या गुन्यांवगारी खातीर बदनाम जाल्ले बागा दर्यादेगेर काल मारबडय जाली. नेमके कितें जालें तें अजून मेरेन स्पश्ट जावना. हे घडणुकेत कांदोळे रावपी 19 वर्सां पिरायेचो अब्दुल्ला सौदागराक हॉकी स्टिकांनी बडयलो. हॉकी स्टिकान ताची तकली फोडल्या. GMCत एडमिट केल्लो अब्दुल्ला सध्या कोमात आसा. आपल्या भुरग्यांक न्याय मेळचो हे खातीर ताची फामील मिडिया मुखार आयल्या. तांणी कळंगूट पुलिसांचे निष्क्रियतायेचेर उजवाड घातला. तकली फोडिल्ल्या हॉस्पिटलांत एडमिट जावनय पुलिसांनी FIR नोंद करूंक ना. फामिलीन आरोप केला. गार्ड आनी गेस्टांचे झगडी जाताले. काम करता थंयसर आनी ते चेडो म्हाजे तिगांय भायर आसली तिगांय भुरगीं पयल्यार ती तिगांय भुरग्यांक तेंच्यांनी थापड मारलें कितें म्हणून नको. मागीर म्हाका तो एक चेडो येवन आपोवन घेवन गेलो मम्मी अब्दुल्ला खूब मारता म्हणून. हांव भायर वचोन पळयलें ताका मारताली तेंच्यांनी खोटांनी खो. मागीर हांव वचून विचारलें बाबा कितें जालें अशें मारूंक उपकारना ते अंडर एज भुरगीं आहा कितें कशें राव दाखयता म्हणून आनीक कोणाक कॉल केलेले पयलें ताणें हॉकीचो दांडो आनी बॅट घेवन येयलो. बॅट घेवन येवन मागीर हांकां दोगांयक मारूंक लागलो आनी दुसऱ्या भुरग्यांकूय मारले. ते ना खबर ना ते आमी वळखना तांकां. पयलेले म्हाजो चेडो तो कुशीकूच रावलेलो ताका फाट करून ते तकलेन मारलेलो. तो रगत वकलो आनी म्हाज्या पांयारूच पडलो. हांव गोळ येवन तेचे वयर पडलेले. म्हाका तेंच्यांनी खोटान खोट मारले. पूण अशी भुरग्यांक कोण मारताले कितें ही नाका जाल्ली भुरग्यां रस्त्यार भोंवतली कशी भुरगीं आनी आमी कशी रावतली भितर. आतां पयलेले हांव पुलीस स्टेशनान म्हाका कोण उखलून घेवन गेले आनी ही भुरगीं 2 बिचार धांवली. हांकां कोण घेयना आनी हेंच्या फाटल्यान 3 जाण जातले. हे व्हडली जातले हेंच्या फाटल्यान 3 जाण. हांव आड्डयता हांव चिक्यो मारता भुरगीं म्हाजी गेली खंयसर म्हणून कोणूच म्हाका पळयना. आनी मागीर पयलेले म्हाका पुलीस स्टेशनान घेवन गेले. हांव पुलीस स्टेशनारूय 2दा गोळ येवन पडले. थंयसर म्हाका ऑप्शन कांय घेवंक ना तेंच्यांनी. हांवें मागीर सांगलें सर मातशें हॉस्पिटलान फोन मारून विचार म्हाजी भुरगीं खंयसर कितें म्हणून. म्हणूंक लागलो राव पळयता म्हणून. मागीर काय म्हाका म्हणूंक लागले बांबोळे घेवन गेला. मागीर म्हाजी कंप्लेंट घेवंक ना तेंच्यांनी म्हाका बांबोळे धाडली. बांबोळे धाडले जाल्यार म्हाजे चेडो कोमान आहलो सारको उलयन आहलो. आजुनूय तो असो हेचे दोळे उगडून म्हाका पळयता आनी उलयना काय ना. तो म्हणटा खंय आपूण बाय मिस्टेकेन मारला जाल्यार यो न्हू तुका भुरगीं कळना आनी भुरगेंय दिसना तुमकां बाय मिस्टेकेन मारताय ते येवन पळोवंक जाय न्हू. आनी आमच्या घरान कोण ना. हांव जोडटा आनी हांव घालता म्हाज्या भुरग्यांक. म्हाजो घोव तो कुशीक जाला. ना म्हाका दिवंक ना. हांवें सराक म्हटलें येयल्ले कंप्लेंट घेवपाक. हांवें म्हटलें फोटो मारून घेता आमचे कोण म्हटलें. म्हणलें ना गो तुका कंप्लेंट कॉफी दिता म्हटल्यार तेय दिवंक ना अजून. तेय दिवंक ना. आमकां खूब तेंच्यांनी त्रास केला हेवटेन तेवटेन. आमचे एक 4-5 जाण गेलेले विचारपाक बाबा तुमी कितें खंय पावला तुमचें इन्विटेशन तेका तुमी हे दवरपाचे प्रयत्न केला वा ना. सो पुलीस म्हणटा तुमी पळोवया तुमचें काम तुमी पळोवया. आमी आमचें काम जाणा कितें करूंक जाय तें. DGP कडेन आतां आमच्यांनी एक 3 लेटर केला एक्चुअली. सो एक आतां ते एक्शन घेयना हें जावनूय एक्शन घेयना जाल्यार आमी एक लेटर DGP ऑफिसान दितले आनी एक लेटर आमी वयतले म्हापसा हे आमचे CMाक आमी करतले. सो आमच्यानी 3 लेटर केलेले आहा ऑलरेडी रेडी आहा. सो हे आतां ते एक्शन घेयना जाल्यार आमी फाल्यां थिंगा वचोन लेटर दितले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया.